सांजुवाचे फेस्ताची सगळ्यांक परबी आवडता। तुम्ही आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक पयल्यात काय बरी नेसल्यात। ही आमची परंपरा आमी चालू दवरल्या कितली वर्सां जाली। आमी वाड्या वाड्यांनी पिढ्या घेवन भोंवतात आनी आमचे भुरगे आमकां सांगात दितात आनी आमचे रिपोर्टर सदांच आमच्या सांगाताक आसतात। देखून हांव मागता आमच्या गोंयच्या संवसाराभर गोंयचो लोक भाव भयणी आसात तांचे मागता आमची परंपरा सदांच तुम्ही चालू दवरची। आम्ही आज घरां भोंवतले आमगे वाड्या पेडा आनी आमी ट्रेडिशन आनी कल्चर आहा ते आमी जिवीत दवरले। आतां भुरगीं पिझ्झा जावं मोमोज पानीपुरी तसो खाताय पण आमगे हे फेस्ता आमी पातोड्यो होले तसो कोण सान्नां कोण तेश कोन सेलिब्रेट करले ट्रेडिशनल वे। सो पण आमकां सिजनल फ्रूट गोंय जातले फ्रूट बी दिताय कोण पातोळी जाय कोण सान्नां जाय आनी बरे भाशेन आमी वेलकम करताय। बोको हे जावं हे तांकां हे जावयाले फेस्त। आतां पयलीं लोक बांयत बी उडी मारतालो आतां ते बांयत पोल्युशन जालें गायऱ्याय पोल्युशन जालें तेका लागून भुरगे बांयत बी उडी मारपाक वच न्हय कित्याक पोल्युशन चड। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तुमी बांय बी आहाय त्यो सारके करच्यो आनी साफ करच्यो सारके। म्हजें नांव पिटर पेराव म्हाका पिटर दी पेडा म्हणल्यार आख्या स्टेजीर वळखतात। सो आज तुमकां पयले सुवातेर हांव सगळे गोंयकारांक सोंजावाची परबी आवडयता। आज सोंजाव आमच्या गांवांत पेडा गांवांत पेडा बेलावली एक आमगेले ट्रेडिशनल कशें आमी हांगासर घेवन भोंवतात। आमच्या आदल्यांनी जी परंपरा आमकां दाखयलेली ती आमी फुडें वतात। आमचे भुरगे एकठांय जावन सोंजाव घरांनी आमी भोंवतात म्हणजे फेस्ताची परबी ती आमी तांकां फाटयतात आनी त्या उमेदीन ती आमकां येवकार दितात। सान्नां वडे पातोळ्यो ओणसां सोऱ्याच्यो बाटल्यो त्यो आमकां दितात एक ट्रेडिशनल पणस दितात। सो हे हाचे वयर आमकां आमचे जिवाक खुशालकाय भोगता आनी सोंजाव आनिकूय नेटान कोचचो कसो दिसता। सो एक आमची परबी आयज आमचे सांजवां बत्साची परबीच आमचे पात्रांवाचे फेस्त म्हणटच आमी आमचे वर्साची ट्रेडिशनल जे कितें आसा सोंजाव म्हणटा तो आमी घरांनी घेवन भोंवतात आनी सगळे आमकां माये मोगान येवकार दितात आनी आमी आमची सोंजावाची परबी तांकां वाडटात। देव बरें करूं। तुजी मेसेज कित्याक गोंयकारांक म्हणजे एक मेसेज कित्याक आमचे मदें आमी एक ट्रेडिशनल कशें दवरला एक हिंदू दवरला एक क्रिस्तांव दवरला हे ट्रेडिशनल म्हणजे आमचो सगळो गोंयकारां भाव भयणीक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय जावं फुडें एकवटान रावन हो आमचो सोंजाव आमी सांगातान मनोवया तेन्नाच आमच्या भावपणाचो एकवट घोट आसतलो। आदलो सोंजाव आनी आतांचो सोंजाव हाचे मदें कितें डिफरन्स आसा सांगता। आदींचो सोंजाव म्हणटाले ते पयले सेम ट्रेडिशन कोपेल बी घालून भोंवताले गायनां गायताले बांयत उडी मारताले। आतां कित्याक पिढे घेवन भोंवताले आतां कितें जालां मातशें बंद केलां कित्याक बांयक उडी मारूंक दिनात कित्याक आतां बांयो सगल्यो पोल्युटेड आनी हाल्ल्यात बांयो पयलींच्यो सो आमी कोणाक उडी मारूंक दिनात। आतां हो वे आमी चेंज केला पयले बांयत उडी मारता तेन्ना सगळीं बांयचे लायक एकठांय जावन तांकां हें करताले उमेद भोगताली। आतां कितें केलां आमी चेंज करून आमी घरांनी भोंवन तें आमचें ट्रेडिशन वाडटाले।